केंद्राने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसूचवणी काढून शब्द पाळलो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. या निर्णयाक येवकार दीत मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे उपकार आटयले. एसटी रिझर्वेशनचे बिल लोकसभेत राज्यसभेत पास जाल्लें. आयज ते आतां लेट नायट नोटिफाय जालें. म्हाका खूब आनंद जाता की 6 ऑगस्ट ह्या डेटीक कन्सिडर करून ते नोटिफाय जालां. आनी हाज्या उपरांत 2011चो सेन्ससाच्या नुसार की गोंयांत एसटी बांधवांच्या खातीर पॉलिटिकल रिझर्वेशन्स हे अस्तित्वात आयले हें म्हणपाक कांय हरकत ना. तेजे उरलेले 4 स्टेप्स आसात. ते 4 स्टेप्स सुद्दां फास्ट ट्रॅक करून फुडें वयतल्यो आनी ते ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स होम मिनिस्टरान दिला. एडिजन सेन्सस कमिशनर अपॉइंट करप. फुडल्या वीक पर्यंत त्यांचो सेन्सस कमिशनर अपॉइंट जाता. सेन्सस कमिशनर अपॉइंट जालो जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी नोटिफाय करपाक खातीर तेंचे एखादें हियरिंग सुद्दां तो प्रोसेस आसा. तितूंतल्यान मॅक्झिमम जे एसटी पॉप्युलेशन जाता अश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आयडेंटिफाय करतले, ताजेर हियरिंग घेतले आनी ताज्या उपरांत ते नोटिफाय करपाक. दीस इज द थर्ड स्टेप. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळचें हे खातीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां फाटपुरवण सुरू आशिल्ली. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार, आमदार गोविंद गावडे, सभापती गणेश गांवकार आनी उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप आनी हेरांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिलो. प्रोसेस म्हणटा कितें जाता फाटी फुडें जाताच. आतां ऑलरेडी नोटिफिकेशन येयलें. आतां नोटिफिकेशन तेणें कितें सांगलां की बिफोर इलेक्शन ते तुमचे रिजर्वेशनूय कितें पळय जो पळय विशय आसा तो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी आमी तो करपाचे करून दितले अशें म्हणून सांगलेलें आसता न्ही. वेळ जर जालो जाल्यार काल रातचें नोटिफिकेशन आयलें म्हणून आज आमी सगळे लिडर जे आसा की आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां थँक्यू म्हणपाक ते मुद्दम आयिल्ले आनी त्या संदर्भात डिटेल जे आसा आमी समजून घेतले. म्हणजे प्रोसेस ज्यो कशी आसा आनी फुडल्यो ज्यो प्रोसेस आसा सादारणशे 2 म्हयन्यांक सोंपूं येता. त्यामुळे ह्या नोटिफिकेशनाचें आमी स्वागत करता. सो म्हाका दिसता हांव सदांच म्हणटलो की इट इज द बिगेस्ट विक्टरी ऑफ द सोशल जस्टीस मुवमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा विच टूक ऑलमोस्ट 23 years. पूण तुम्ही विचार करतले फुडें जर तो एसटी रिझर्व जायत जाल्यार? विचार केलो ना. Always there. I have won 3 times that constituency and once I announced that is not constituency, Revan actually. So altogether 4. तुम्ही एस्पिरंट आहे इलेक्शनाक. Let us see. हांव जरी आमदार सांगे मतदारसंघाचो आसलो जाल्यार आमी ते वेलकमच करतात. सो ओवरऑल ह्या डिसिजनाचे आमी वेलकम करतात. गोंयांत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण म्हळ्यार पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्युल्ड ट्रायब हो इश्यू आज खंय तरी एक चालीक लागला अशें दिसता. कित्याक युनियन गव्हर्मेंटान 7 ऑगस्टाक एक नोटिफिकेशन काडून हें पॉलिटिकल रिझर्वेशन नोटिफाय केल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.